Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. वाळपय परिसर आम्ही काल वाळपय थंय निवेदन दिले उपजिल्हाधिकाऱ्यांक आणि आज हांगा दितात कित्याक 2 दिसां पयलीं हांगासर इल्लिगल स्लॉटर हेजेर हाऊस चलयताले ताचेर रेड जाली पुलिसांनी केली पूण प्रत्येक वेळा पुलिसांक इन्फॉर्मेशन गोप्रेमी कडल्यान दिवचें पडटा किंवा लोकां कडल्यान म्हणजे पुलीस आर इनएफिशियंट आमचे आसा इन्स्पायर्ड ऑफ ऑर्डर हांगा 2018 आमी डेप्युटी कलेक्टर बिचोली हांच्या कडेन लेटर फायल केल्ले जे बॉर्डर जे आहा चोर्ला घाट म्हणजे कर्नाटकाच्यान जे गोमास येता हे टोटल इल्लिगल येता आणि कालच्या थंय रिकॉर्डार येयल्ले आसा आणि ते अनहायजेनीक आसा म्हणून वेटरनरी ऑफिसरान ते रिजेक्ट केल्ले आसा अनहेल्दी फॉर कन्झम्पशन म्हटले आनी ते मागीर डिस्पोज केल्ले आसा तर त्या वेळार आमी जी कंप्लेन फायल केल्ली बिफोर दीस कोर्ट आनी मागीर जजमेंट जालो की थंय एक स्क्वॉड हें घालचो स्क्वॉड जावचो तो स्क्वॉड कोणाचो वेटरनरी ऑफिसर एनिमल हजबंड्री मागीर पोलीस इन्स्पेक्टर मामलेदार आणि मागीर FDA टीम आणि NGO अशे सगळ्यांचे एक टीम आसतली ती थंय ऑन बॉर्डर चेक करतली माल कसलो येता कितें येता डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करतली वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम लिगल स्लॉटर हाऊस 2018 तो ऑर्डर दिल्ली अजून गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करूंक ना म्हणजे गव्हर्मेंटाक टायम ना आनी दुःखदायक स्थिती अशी दिसता गोवंश रक्षा अभियान म्हणून आमकां अजून एकदाही माननीय मुख्यमंत्र्यान आमच्या वांगडा मिटींग घेवंक ना त्यांना हे ह्या ईदाच्या निमतान सगळ्यांनी समजून घेवचे तुम्ही बोकडे कातरतात आणि कोणाक कातरतात आमी केन्ना तुमच्या आडवे येवंक ना पूण गाय जेन्ना कातरतले तेन्ना डेफिनेटली आमी तुमकां आडयतले आनी डेफिनेटली तुमकां जाप विचारतले तेन्ना ह्या गोष्टीची सरकारानूय दखल घेवची अधिकाऱ्यांनी दखल घेवची आणि आमकां हितून सगळ्यांक मदत करची रातच्या टायमार अशी कितल्या जाणांची गोरवां उकल्ली वयता आणि अजूनही तेच काम चल्लां सो हे जे आहा आमचे जे हांगासर परिसरांतले आमचे जे आतांचे तरणाटे आहा तांकां सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता की रातच्या टायमार अशे कोण गाडयो घेवन भोंवता जाल्यार तेंचेर वॉच ठेवपाचें आनी तांकां रंगे हात धरचे पूण कायदो हातांत घेवचो न्हू फक्त तेंच्यान धरून पुलिसांक इन्फॉर्म करपाचें अशें हांव तेंचे कडेन मागता